गोयच्या 12,685 शेतकऱ्यांनी सुमार 10,000 हेक्टर जमीन सेंद्रिय शेत लागवडी खाला हाडल्या। सेंद्रिय पद्धतीन आतामेरेन वट्ट 24,459 टन पीक घेतला। सगळ्यांत चड सेंद्रिय शेत लागवड काजू बागायतीत जाल्या। सेंद्रिय शेत लागवडीक उर्बा दिवपा खातीर 500 सेंद्रिय क्लस्टर तयार केल्यात म्हूण शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी आमदार दिगंबर कामत हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक लेखी जाप दिली। खरीफ हंगामात शेतकारांनी केली सेंद्रिय पद्धतीन शेतां। 2,587 हेक्टर शेत जमनीचेर तांदळाचे 8,089 टन उत्पादन, 1,45 हेक्टर शेत जमनीचेर ऊसाचे 75 टन उत्पादन, 5,23 हेक्टर शेत जमनीचेर मसाल्याचे 1 टन उत्पादन, 2 हेक्टर शेत जमनीचेर मिरसांगाचे 1 टन उत्पादन, 34 हेक्टर शेत जमनीचेर भाजयेचे 334 टन उत्पादन। सेंद्रिय पद्धतीन केल्ली वांयगण शेतां। 0,698 हेक्टर शेत जमिनीचेर चवळीचे 837 किलो उत्पादन, 237 हेक्टर शेत जमिनीचेर तांदळाचे 709 टन उत्पादन, 0,528 हेक्टर शेत जमिनीचेर मिरसांगाचे 660 किलो उत्पादन, 126 हेक्टर शेत जमिनीचेर भाजयेचे 1,060 टन उत्पादन। सेंद्रिय पद्धतीन घेतिल्ली हेर पिकां। 1,559 हेक्टर शेत जमिनीचेर नाल्लाचे 9,000 टन उत्पादन, 966 हेक्टर शेत जमिनीचेर सुपारीचे 1,394 टन उत्पादन, 39 हेक्टर शेत जमिनीचेर केळीचे 942 टन उत्पादन, 4,331 हेक्टर शेत जमिनीचेर काजूचे 2,010 टन उत्पादन, 58 हेक्टर शेत जमिनीचेर आंब्याचे 270 टन उत्पादन, 4 हेक्टर शेत जमिनीचेर अणसाचे 8 टन उत्पादन, 0,6 हेक्टर शेत जमिनीचेर पणसाचे 30 किलो उत्पादन। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।